I11, page 120. 가굿 살아내봐 가굿 고른다고 노걸 와려 대봐 그냐 보스로를 바깥에 거두 마가니 돌두고 레바드로 가르마가 비돌 거루 모서군이여 걸어 아사오르는 게다 또도 모지 봐도 모지 무가르디오다 가굿 살아내봐 가굿 고른다고 또 걸어봐야 돼봐 그냥 보스루루 Soglang dum cadê o bordistiu? Nicolau da Costa, somplere ecoros borta, devanta ca surgicin suc favocorung maguia. त्याचबरोबर एश्विन अल्मेदा रेजिना लुईस आपलो वाडदीस समोरुमतात देवान तांचेरूय आशीर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन कार्दोज वाडो हांगासर रावतले ह्या कुटुंबा पासत मागुया. एल्मना मार्टिन डी सिल्वा, Alex Fernandes, Efiza Viegas, Vina Viegas, Adelina Lopes, Lucia Fernandes, Xavier Lopes, Fanny de Silva, Alexino de Souza, Pascoal de Souza. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्विसपोर तुमची सोवी असो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. मोठ्या भावबिरांनो, हे पवित्र गुड फावतीपुरी समोरुंबूक आमची पातकां उडकून घेवया. सोरपदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कितें उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवन सुदांच अकबार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्विसपुरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदविदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिसा काकूत को क्रिसा काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या 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 काकूत प्रार्थया. सर्विसपुरा देवा, आत्मीक पेकोवणी मेळच्याक तुवें आमकां कुडीची दोळवण करूंक शिकयलाय. सगळ्या पातकांतली मेकळी रावूंक आनी तुज्या मोगाच्या आज्ञा
काळजान तावन पाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता हांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपोटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूं भोव व्हरतो आनी भिरांकूळ देव, कोराराक तूं सदांच विस्वाशी. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात ताका तूं दयाळ. आमी पातक केलां आनी वांकडे तिंकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या. आमी वायट केलां आनी तुज्या आज्ञांचेर आनी हुकुमांचेर आड वचून तांची सरशिलीं आमी कोडसल्ल्या. तुज्या नांवान आमच्या राजां, कुंवरां, पुर्वजां आनी हे गांवचे पोरजे कडेन तुजे सेवक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचें आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तुज्या मुखामोळार सगळोच परजोळ प्रमाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार काळोख लोजेचो. लॉज जुदाच्या लोकांक, जेरुजालेच्या नागरिकांक, आख्खे इस्रायल पोरजेक, लागशिल्यांक तशें पयशिल्यांक. तुका सोडून वांकडे वाटेंतल्यान गेल्या देखून तुवें देसां देसांनी शिंपळलेल्यांक आमकां सगळ्यांक लॉज. सर्वेस्परा, आमकां सगळ्यांक, आमच्या राजांक, आमच्या कुंवरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लोजेची नदर फावो, कित्याक आमी तुजेर आड पातक केलां. पूण तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा अदीक सोबता काकलूत करूंक आनी बोगसणें दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कोलपल्या. सर्वेस्परा, आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्यां उदेशीं दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाडूंक नात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें उडोवपकार. आमी आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब. फावो ते मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. म्हणुया, फावो ते मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवाडाय आमकां दाखय. आमी पडे जाल्ल्या एकदम दोळटिनी. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणारा. आमची पातकां बोगूस सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. कोयऱ्यांचें रुदोन पावून तुजे मुखार. जांचेर मरणाचें फर्मण पडलां तांकां तुज्या बावड्याच्या बोडान निवार. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. पूण आमी तुजी परजा तूंच चोरवाक व्हरताय त्यो शेड्यो सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्यो. पिणकेचे पिणकेन तुजी वाखाणणी करतल्यो. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. उबी रावया. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सोबें आसा. Survispo तुमचे सवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. लुका पोरमोणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचो सुर्गीचो बाप दयाळ
तशींच तुमी दोयार जायात. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटले. बरे चिकार दामून शेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलोले माप तुमचे उंटयेन पडटले. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटले. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो हो प्राचीत काळ 3 खांब्यांचेर कसो दल्लोलो आसा. मागणें, उपास आनी धर्मदान. मागण्यांतल्यान आमचो संबंद देवाशी घोट करूंक खोलावंक आमी वावुरता. उपासांतल्यान आमचे कुडीक दोडवण दिवन आमचीच नवसोरणी करूंक वावुरता आनी हे वरवीं आमचे सवे आमचो तुटलेलो संबंद आमी परत नवसोदता. आनी जेन्ना आमी धर्मदान करता आमचे गरीब भाव भयणां सवे आनी हेर आमच्या भाव भयणां सवे आमचो संबंद आमी तिरायता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाच्या शेवटाच्या वडींनी जेजू आमकां उदारपणाचेर आपली शिकवण दिता. आनी जेजू सोबार पावटी आपल्या काळार शिकवण दितना चालत्या जिवितान घोडटल्यो घोडितां वापरून लोकांक तो शिकवण दितालो. आयजूय जेजू उदारपणाचेर ही शिकवण दितना असलीच एक खुणा वापरून ही जेजू शिकवण दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या काळार तांच्या बाजारांत आमी गेलीं जाल्यार जूय विक्रेकार आसताले ते गंव वो हेर वस्तू विकतात तेन्ना मापांत भरून मापांत मेजून ते विकताले. आयज आमचे लागीं तागड्यो आसात, हेर वेईंग स्केल्स आसात आनी आमी जाणाव आयच्यो वेईंग स्केल्स दे वे बाय वेट. पूण त्या काळाची जी मापां आसलीं दे वे बाय वॉल्यूम. म्हणजे एक माप तर आमी घेतलें, तांदूळ तातूंत भरले, ते आमी धाडायले जाल्यार तातूंत आनीक भरूंक आनीक सुवात तयार जाता. आनीक जेजू म्हणटा अशेंच माप जातूंत एक्स्ट्रा वस्तू घातलेल्यो आसात अशेंच माप भरून तुमच्या उंटयेंत देव तुमकां दितलो घालतलो जेन्ना तुमी उदार मनशां जातल्यात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी तरी माप घेतले आनी जे परी आमी मेजता ते पडयले जाल्यार मापान जेन्ना तूं मेजता तातूंत आमकां सदांच अदीक वो एक्स्ट्रा कितें तरी मेळटलें. कसलो संदेश जेजू आमकां दिवंक सोदता काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां जायतें दिल्लें आसा आनीक न्हूच आमकां फावो तें, पूण ताच्याहून अदीक ताजेहून एक्स्ट्रा देवान आमकां दिल्लें आसा. आनीक आयज देखून आमच्या मदें जायतो गरीब लोक आसा, जायतो दुर्बळ लोक आसा, तांकां आमच्या आदाराची गरज आसा. तो जेजू आयज तुका आनी म्हाका उलो करून सांगता, तुज्या उंटयेंत ओतोसोर माप हांवें जें घातलां तातूंतलें जें कितें एक्स्ट्रा आसा, जें कितें ओगणें आसा तें काडून नासलेल्याच्या गरजेवताच्या दुर्बळाच्या उंटयेंत घालूंक तूं वावूर. एके भाशेन जेजू आयज आमकां आमचे लागीं आसा तें काडून दुसऱ्यांक दिवन हो उदारपणाचो शेगूण आमच्या जिवितांत आमकां आमी वेव्हारांत घालूंक जेजू तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सांगूंक सोंपें पूण जायते फावटी दुसऱ्याक दितना आमकांय चिमटो येता. पूण क्रिस्तांवां कशीं हें आमी करूंक जाय हें जेजूच आमकां शिकयता. तर आयच्या ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना म्हाका जर उदार जावंक दुसऱ्याक दिवंक अवघड जाता जाल्यार ही म्हजी अवघडाय काडून उडोवंक
त्याच जेजू लागीं कृपा आनी बोड हे पवित्र मिसाची भेटेन आमकां मागुया. भेटून गायन गावुया C24 माथेचें भांगार करूंक पान 30 आनी 8 C24 पेज 38. 마티체 방갈 고루 쇼가도에 타주드라 마티두 람치치리 방갈 고르보 비드럽냐 도야라 바바 Bukti bona kirkorolmea Jivitace Tukavokau Amce vorna Tukavokau Amce vorna Doyar baba Musha Bavabinano, Yamcha Bolidan, Sut Pudvida, Deva Bapak, Mandatus Lenzamun Magat, तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेऊन Survispura, Amcha Magnac, Doyen Kandi, आणि सुरगीच्या गुटांची सेवा करूंक निर्मित आहे तांकां संवसारी बुलोवण्यांतली मेकळी कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुरवेस्पोर तुमची सोव्या आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्या तुमची काळजां उबारात आम्ही ती सर्वेस्वरात आहे वार्ता सुरवेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सुरवेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां परतून शुद्ध आनी नवी करूंक अशें तांच्या वणावण्यांतली सुटून सोरतल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करून सोरोनांत असल्या वस्तूंक लबदून सासनाच्या वस्तूंची दायजी जावंक अखेरीत काळ तुवें फावो केलाय देखून सोर देवदूतां आनी सदां भोगतां संगाती थांबून आसतना तुजी स्तुती गायता हांव. Povit, 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 dolvarato sorvis por Deus, sorgari sonsar volia, duciamo e vova, Hosanna, sorvis, Sorvis voraci navi, Yetato subagi, Hosanna, 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 Sorvi. Survispora Koros tu pवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकाचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gór. Sumiami ouro prata ani egal świtle wiedał Tidle mawli tu borodesu Tudzie moron Golgota. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या दारी गवळी बापा आनी संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. निकलाव तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागिवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, बागिवंत जुजे तिचो पोती, बागिवंत दोन भुतांनी चड काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमानानी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायरेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D23 जिविताचे उदक जिविताचो उंडो पान 60. D23 पेज 60. जिविताचे उदक गावू योग्योचे तानेल्यारू जिविताचो उंडो घेवचे उगेल्यारू जिविताचे उदक गावू घेवचे तानेल्यारू जिविताचो उंडो गावू घेवचे उगेल्यारू आमचो वतो तानेला तुका बिऊ
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमचे अपराध धुवून काड आनी सुर्गेच्या सुखाची बागेली आमकां कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ भावा भयणांनो, आज आमी पिडेस्तांक कुमन्यांक घेवन येतले. मशदाले, केरांत, युजेनियो, मुलाती आनी नायरायले. केन्ना केन्ना आमचे गरजेंत सुणी माजरां येतात. घडये ती आमची, पूण म्हाका ती लायक ना. लायक ना म्हणजे बायलां हांव इगोजेन घेयना, म्हज्या घरान घेयना आनी इगोजेंतूय म्हाका नाका. तुमी तांकां इगोजेंतली मातशी भायर दवरची. थोडे फावटी तुमी पोशेतात त्या प्रमाणे मनशा कडेन ती भोंवतात. मागीर हे मातशें दवरचें, कित्याक मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना मिसाचेर आमचें एटेन्शन आसूं दी. थोड्यो वस्तू चेंज करूंक जायना, येयली जाल्यार मागीर. पूण तुमी तांकां इगोजेन पोशे नाका. सोयी जाल्या म्हणटच मागीर ती खंयसरूय येतात आनी मिसूय पवित्र, आनी हे पवित्र आमी मीस पवित्र सांबाळूंक वावरुया. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. सर्वेस्पोरा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमचे अपराध धुवून काड आनी सुर्गेच्या सुखाची बागेली आमकां कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आनी सर्पदविदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पुचुनियात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार. मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गेच्या दरबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सोयताना आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्यांचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. आय 24 पाथोक मोर्चे केदे पान 131. आय 24 पेज 131.